भेटूंक आनी नियाळ दिवंक आमच्या मदेकात आसात मनादीक बाप ऑल्विन डिसोजा सांजुजे इंजिनियरिंग कॉलेजीचे सहाय्यक डिरेक्टर तांकां आमी स्वागत करता आनी आयच्या दिसा तांणी आमकां ते मिसाचें बलिदान आनी नियाळ दिताले. क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भावांनी भयणीनो सांबोस्तेवाक मान करूंक आनी ताच्या मुखांतर सर्गींच्या बापाची मजत आनी आशिर्वादां जोडून घेवंक ह्या देव तेंपलांत आमी आसां. क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकून जैताच्या वाटेन चलोवंक सोमयाची आदार आनी मजत मागया. हे बलिदान फावो परी भेटोवंक आमी आदलेलो सुखीचो उण्यापणो सुडास करून देवा लागीं बोगसणे मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तनान उसरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व युवा जाणां बसत तशेंच सर्व भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन मागया. सर्वेस्परा आमच्या देवा भगवंत सबस्त्यांवान तुज्या रक्त साक्षीन बेदरी नासतना आपलो भावार्थ परगट सारलो आनी दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थांत थीर रावंक धैर्य दिलो. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी संभ्रमता. खऱ्या भावार्थांत थीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादीक करपा आमकां दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. जुआंचे पयले पत्रांतले वाचप. भुरग्यानो तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो आरंभातावन आसले तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो तुमी बळवंत देवाचें उतर तुमचे थंय थीर रावला आनी सैतानाचेर तुमी जायत वेला देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी बोला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो ओंदोन्यो, दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्ही भागार संवसारातावन आयला. संवसार आनी तांचे ओंदोन्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. ल्हान भुरग्यानो आतां ताचे सवे तुमी जियोंक जाय. तो व्हडलो तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा आमी ताचे तावन लजेन पयस सरचे बदलाक पातयेन ताका आमी लागीं सरतले.
देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसोंक जाय. देवाचें उतर हें. Page number 52, EB 16. तुझो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुजो वाटो भोव मोगाचो. तुझो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुजो वाटो भोव मोगाचो. तुजो वाटो वळखून दी मोगाळा देवा तुझे मारोग दाखोवन दी दयाळा बापा. स्वता वाटेन सोलोन वर शिकय तूं म्हाका जिणेंत म्हजे तारोग जावन सांबाळ दर म्हाका. तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुजो वाटो भोव मोगाचो. सर्वेस्परा उगडास कर तुझे उदारपण विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय. हांवें केल्ली पातकांसर दयेन तूं बोगोस तुज्या मोगाक सरी जावं उगडास मोजो कर. तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुजो वाटो भोव मोगाचो. तुजो सल्लो पळतेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुजो वाटो भोव मोगाचो. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते खरें मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना पारखीतात आसले. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आनी त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करमेताले. घडयल्ल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच पोरके कितें? ह्या दिसांनी थंय घडल्ल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करण्यानी एक बलिश्ट प्रवादी असलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक
धरनिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सडवण हाडतलो तो होस्सो म्हणून आमी बरवसून आसले. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधी सोंशी गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सोंशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरेच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तेवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणीनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सुतमनूक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परातून म्हळें, आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे संगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवान तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मोकलो पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलयत आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवें हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवान जाला, सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडयल्ल्या संगते विशांत आनी उडो मोडतना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताच्या मेटांनी चलया जैताच्या पावंड्याक पावया. क्रिस्ताच्या मेटांनी चलया आनी जैताच्या पावंड्याक पावया. जेजू क्रिस्ततय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या जमत प्रार्थनांत तशेंच पयल्या वाचपांत, किर्तनांत आनी शुभ वार्तेंत एक संगत या एक शब्द परत आनी परत उल्लेख केल्लो आमी पळोवं येत. ती जावन आसा वाट. जमत प्रार्थनांत आमी मागलें, खोट्या वाटेतावन आमकां निवारण बऱ्या वाटेन समकोवच्याक आमकां तूं पावय सोमया. आनी पयल्या वाचपांत जुवांव परत म्हणटा, संवसारी वाटो सांडून सोम्याच्या वाटेन तुमी चलाजोय. किर्तनगार म्हणटा, जो कोण सोम्याची वाटेन समकता, सोम्याची वाट धरता, तो हर एकलो संतोष भरीत आसतलो, जैताक तो व्हरून पावतलो. आनी शुभ वार्तेंत आमी आयकलें, सोम्यान शिसां सोबे पयण करचें आनी शिसांनी परत जेरुसलेमाक फाटीं सरचें. आयचो संदेश ह्या सगळे वाचपांनी मिसलोन आसा. आमी हर एकल्यांनी खोट्या वाटेतावन समकोन चलचें न्हय, बागार सोम्याच्या वाटेन, सोम्याच्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय. आमच्या काळार जियेल्लो, केवळ 15 वर्सांचें जिवीत जियेल्लो, फाटल्याच वर्सा सांतीपणाचो कुरो उजडलो कार्लो आकुती एक तरणाटो भुरगो. इंटरनेट वापरच्यांत भोव प्रवीण व्यक्ती तो आनी एक भोव
उंचलो शिकप ताणें इंटरनेटान जोडुल्ले आनी तो एक इंटरनेट प्रोग्रामर जावन वावर करनासलो. आधुनिक काळार आमी जाणाव इंटरनेट कशें वापरतात. पूण हो व्यक्ती कार्लो आकोती म्हणलो एक चरको भुरगो आपणाक आसली ती कालेत या ताचे ती आसलें तें तालेंत ताची ती जाणवाय ती वापरन इंटरनेटा मुखांतर तो क्रिस्ताक परगट करतलो. येवकरिस्ता विशांत जायतीं घडिल्लीं अजापां आपल्या इंटरनेटा मुखांतर अंतरजाळा मुखांतर लोकांक कळीत करचे आनी तांकां क्रिस्तची वळख दिवचें काम ह्या वावर तो करतलो. आनी अशें तो वावर करन क्रिस्ताच्या वाटेन सोमकोन तो एक सांतीपणाचो कुरो जोडून घेता. केवळ 15 वर्सांनीच कॅन्सर पिडेक वळख जावन तो मरण पावता आनी फाटल्या वर्सान पापा फ्रांसिसान ताका सांत म्हणून पासरले. जर आमच्याच काळार अंतरजाळ वापरन सर्व संवसाराची जाणवाय वापरन एक सांतीपणाचो कुरो ह्या व्यक्तीक फावो जालो तर आमकांय आनी आमकां हर एकल्या की क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोन सांतीपणाच्या ह्या जैताच्या पावड्याक पावूंक उलो आसा. आयच्या शुभ वार्तेंत एक घडी बरो आमी चिंताप आठोवचें तर एम्माउसाच्या वाटेर चलले ते घडीत. एम्माउसाच्या वाटेर ते 2 जण पयींकर वेताले. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना जेजू तांकां लागीं सरता त्या वेळार जेजूची वळख तांकां मेळूंक ना. दुसऱ्यान तांचे दोळे बंद जाल्ले आनी तिसऱ्यान तांची तोंडां बावुल्लीं. जेजूची वळख तांकां नातल्ली, तांचे दोळे बंद जाल्ले आनी तिसऱ्यान तांची तोंडां बावुल्लीं म्हणटा देवाचें उतर. आनी कशें ते ह्या परिस्थितीक येवन पावुल्ले कारण तांचे थंय निराशा बरोवन आसली, तांचे थंय आशांती बरोवन आसली, एका रितीचो अंधकार तांचे थंय आसलो. कित्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आसतना तसो पाटलाव करनासले व्यक्ती जेजू मरण पावल्ल्या उपरांत ताच्या जिवितांत आनी कितेंच ना, आपणा कोणूच ना आनी आपणाच्या जिविताची दिशा कितें म्हणून तांकां कळयत नासतना ते एम्माउसाच्या वाटेर समकोन ते पयस वचूंक पळापळ घेवंक आरंभ करतात. तांचे थंय भावार्थ उणो आसलो, तांचे थंय अशांती आसली आनी अंधकार आसलो कारण जेजू विशांत तांकां संपूर्ण जाणा जावंक ते सुकोवन पडुल्ले. आनी आतां ह्या परिस्थितीन आसल्या वेळार जेजू तांकां वाटेर सांगात दिता. जेजू सांगात दिता आनी जेजू तांचे सवें चलता. पयल्या सुवातेर जेजू तांचे सवें उलयता, दुसऱ्यान जेजू तांचे सवें रावून उंडो मोडटा. जेन्ना जेजू तांचे सवें चलता आनी जेजू तांचे सवें उंडो मोडटा त्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जातात. तांचे दोळे उक्ते जातात. अंधकारांत भरिल्ले ते, अशांतीन भरिल्ले ते, नापात्येन भरलेले ते आतां तांचे थंय शांती रास करता, भावार्थ रास करता, तांचो अंधकार पयस सरता. जेजू तावन पयस वता आसतना तांचे थंय अंधकार आसलो, आतां जेजू सवें चलता आसतना तांचो अंधकार पयस येता आनी तांचे दोळे उक्ते जातात म्हणटा देवाचें उतर. उपरांत तांच्या जिवितांत जावची ती बदलावण. ते शिस परत जेरुसलेमा फाटीं गेले. एम्माउसाच्या वाटेर जेजू तावन पयस वेताले ते आतां जेजू विशांत जाणा जाल्ले उपरांत परत ते जेरुसलेमाक फाटीं आयले. आनी फाटीं आयलेल्या उपरांत जे कितें वाटेर घडलें ते सगळी जेजूच्या शिसा लागीं तांणी वांटून घेतलें.
आनी जेजू विशांत तांकां कळीत केले आनी संतोषान ते बरोवन देवाची बरी खबर ताणी परगट करूंक आरंभ केलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेन्ना जेजू तावन आमी पयस सरता, जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमी सुकोन पडता, त्या वेळार आमी अंधकाराच्या कुशीन मेटां करता, अशांतीच्या कुशीन आमी मेटां करता, नापातयेच्या कुशीन आमी मेटां करता. जेन्ना आमी जेजू सवे चलता, जेजूच्या मेटांनी आमी चलता, त्या वेळार नितीच्या, सताच्या आनी उजवाडाच्या कुशीन आमी पैन करता. तेंच आयच्या पयल्या वचपांत जुवांवन बरयलेल्या त्या पत्रांत भोव अर्थाभरीत रितींत जुवांव आमकां म्हणटा, संवसाराक आनी तांत वाचलेल्या वस्तूंक तुमी भुलो नाकात. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो आमकां अंधकाराक वरपायतात. देवाची खुशी करता तो सासनाक बाळगता. संवसाराचो पाटलाव कोण करता, संवसाराच्या मेटांनी कोण तो चलता, संवसाराच्या वंदवण्या प्रमाणे तो जियेता, तो हर एकलो नासाच्या कुशीन मेट काडटा म्हणटा देवाचें उतर. कार्लो आकुती एक तरणाटो भुरगो ह्या आधुनीक समाजांत, आधुनीक समाजाची सर्व तंत्रज्ञान वापरून जर ताका क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक, क्रिस्ताची वळख ताका पेल्यांक परगट करूंक साध्य जालें तर आधुनीक माध्यमाच्या प्रभावान जियोवची आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी, क्रिस्ताच्या तत्वा प्रमाणे जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जो कोण क्रिस्ताच्या वाटेन चलता तो हर एकलो सताच्या वाटेक मेट काडटा, जिविताच्या वाटेक तो मेट काडटा, उजवाडाच्या कुशीन तो समकता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी हर एकलो अंधकारांतावन पयस सरया. जेजू जिविताचो उजवाड, जो कोण म्हाका जो पाटलाव करून कुशी व्हरता तो घेवन दी आपलो कुरेस आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हणटा सोमी. सोमयाचो पाटलाव करूंक, सोमयाच्या मेटांनी चलोवंक, सोमयान शिकयली ती शिकवण आमी जियोवन ती पेल्यांक परगट करूंक त्या सोमयाची मजत आनी आधार मागया. आमचो पात्रोन सांबोसेव ताच्या जिवितांत सोमयाच्या वाटेन तो जियेलो, सोमयाच्या तत्वा प्रमाणे तो जियेलो, सोमयाचो उजवाड ताचे थंय आसलो आनी तोच ताणें पेल्याक परगट केलो आनी ताणें क्रिस्ताच्या तत्वां खातीर आपणाचें जिवीत सयती ताणें भेटयलें. तर आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवन, क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोन, क्रिस्ताचो उजवाड आमी अनुभव करन तो आमी पेल्याक वांटून घेवया. एम्माउसाच्या वाटेर चलतले ते शीस क्रिस्ताचो उजवाड तांणी जोडलो आनी तांचे ते असलो अंधकार पयस केलो आनी क्रिस्ताक परगट करून सुरू केलें. त्याच प्रमाणे आमी क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवन, क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोन क्रिस्ताक आमी धैर्यान संवसाराक परगट करया. आमेन. आता आमी उबे रावन आमच्यो गरजो, आमची मागणी सर्गीच्या बापा थंय उबारया. बापा, आमच्या पापा साहेबान बिस्पांनी, याजकांनी आनी सर धर्मिकांनी देवाच्या शेतांत वावुरतना निस्वार्थपणान, उर्बेन आनी पवित्रपणान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांचे सेवे पासून वापरूंक जातमूत लेखी नासतना निष्पक्षपात जावन वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवा जाणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. संवसारी ज्ञानान वाडोवन येतना भावार्थाचे संगत्यो बऱ्या रितीन शिकोवन तांचो भावात घट करूंक आनी आपल्या जिणे मुखांत तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
बापा बेकारपणान कश्टतल्या सर्वांक आनी आपल्या वावरांत व्यापारांत वहिवटांत नश्ट लुकसाण भोगतल्या सर्वांक तुजे बेसावन दी. हरेकल्यांक तांचो दिसपडतो ग्रास लाबो दिवन मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. बापा वायट सवयांक आनी पाड इश्टागतीक बली जाल्ल्या युवजनांचेर तुजी काकुलतेची दिश्ट घाल. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या आमलीक रक्तान सर्व बंदपा सतावन तांकां सुटका दी आनी परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. एक घडी बरें आमी मौन रावया. आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमच्या वैयक्तीक गरजो आमी देवा मुखार उसारया. प्रत्येक जावन वायट सवयांक बली जावन जिवीत विभाडच्या सर्व युवक युवती बसत आमी प्रत्येक रितीन मागया बरी वाट सताची वाट उजवाडाची वाट तांणी आपणावंक आनी चलोवंक तांकां करपा. तशेंच आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी तशेंच तांकां बरें शिकप बरो फुडार फावो जावचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबान शांत समाधान रास जावचे खातीर आमच्या प्रगतींतली सर्व योजना आमच्या कुटुंबांतली सर्व योजना देवा मुखार उसारया. पिडेक बली जावन कश्टोवच्या भाव भयणी खातीर आमी तांचे खातीर मागया. प्रितीवंत बापा तुजे ती आमी उसारलेली कल्ती मागणी तूं दयेन स्विकार कर. आमी हरी एकल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो उजवाड अनुभव करन स्वताच्या नितीच्या वाटेन समकून तुका सदांच साक्ष दिवंक आमकां तो कृपा दी. आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेज नंबर 136 C63. भाव भयणीनो आमी भेटोवचे येवकरिस्ताचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत आसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. सांबस्त्याव तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें. या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या आनी सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांबस्ते तुझ्या रक्तसाक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली हे पोरी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सतकायेन क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरे संतोषान गायता तुजी स्तुती. बापा खरंच तो पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या इस्कुशेन कश्ट मरण सुसूंकच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगट परगटुया बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतलां समेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवोन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवारी मरिये देवाचे माये संगती तिसो पती बागेवंत जुजे बागेवंत धर्मदूत
बसत्यांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराचे अज्ञा मनान धरून सोमयान शिकयल्ले मागणे सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले मारेकार पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक वळय तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 184, D69. More
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा, सांबोस्त्यो तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षीक तुवें तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कश्ट मरणां जैतेवोन केलोय. आमी सेवलात या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसान दिसाच्या उत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवंत कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. अगचनो सांत पाऊल अपोस्तल आपल्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हे परी बरयता. भावांक भयणीनो, देवान थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक पवित्र सभेचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें दिलां. क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक देवाच्या लोकांक सेवा दिवचोच ताचो शेवट. मार्तीरपणाचो मुकूट जोडच्या खातीर आपल्या कालाच्या पॉलिकार्प म्हणल्या भाग्यवंता सवें स्पर्ध्यान आसलेल्या सेबेस्त्यांक रोमांतच पवित्र सभेची राखण करूंक तवळच्या पापसाहेबान जबाबदारी दिल्ली. भाग्यवंत मनीस सर्गाक अत्रेकतात, पूण संवसारांतय ते देवाची महत् कार्यां करतात. प्रत्येक तरान जुजारी पवित्र सभेच्या आपल्या भावां भयणींक ते आदार दिते आसात. जेजूच्या मोगा खातीर केल्ली पेल्याक एक कॉप शेळें उदक दिवचे तितली सुलभ सेवा पर्यंत जेजू मोलादीक म्हूण लेखता आनी आपल्या विश्वासी साकरांक फावो तो प्रतिफळ बसयता. देवान आमकां निर्मिल्ल्या बेसांत जेजूचे कृपेन उर्बेन सेवा दिवंक आमच्या पात्रोना सांत सेबास्तांवाच्या मजतीन आमी आदार मागया. एक घडी बोरू सर आमची मागणी देवा मुखार उबारया. आमची जबाब बापा सांत सेबास्तांवाच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. बापा सांत सेबास्तांवाच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. सर पदवेदारा बापा, तुजी सासाण पदवी तूं प्रत्येक जावन आमची खाकुळट करच्यांत आनी आमकां बोगसूंच्यांत दाखयत आसाय. आमी तुजे सारकी दयाळायेन, ल्हानविकायेन, मोवाळायेन आनी सोंसणीकायेन भरलेलीं तुजीं भुरगीं जावन जियोंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हण मागता. बापा सांत सेबास्तांवाच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. सोम्या जेजू, संवसार सरा पर्यंत तुजे पवित्र सभेंत तूं जियेताय. संस्काराद्वारी आनी तुज्या मणयाराद्वारी तूं तुजी जतन आमकां दिताय. सगळो आमचो खंत हुस्को, आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, विघ्नां, पिडाशिडा तुजेर आमच्या बऱ्या गोवळ्याचेर सोडून शांत समाधानेन जियोंक तूं आमकां घटाय दी म्हण आमी मागता. बापा सांत सेबास्तांवाच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. मजतदार पवित्रत्म्या, तुजे पवित्र सभेंत आमकां एकामेकाच्या सेवेक ऐतीं करूंक तूं आमकां विविध कृपे देण्यांनी नेटयताय आनी बळवंत करताय. तुज्या प्रेरणांक पाळो दिवन पवित्र सभा बांदून हाडच्या कामांत हाताक हात दिवन वावरूंक तूं आमकां उदार मनाची कर म्हण आमी मागता. सांत सेबास्तांवाच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर, कुटुंबाच्या गरजां खातीर परतून मागया.
मोगळ भाव भयणीनो सभेस्तोच्या पांय तळा सर आमची मागणी आनी ते सावात आमी दवरया. आयच्या दिसा आमी सर युवा जनां आनी भुरग्यां पासून आज आमी मागता सर आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक आमच्या सांज सभेस्तोच्या पांय तळा समर्पण करया. सर युवा जनांक बरो फुडार लाभच्या पासून सर आमच्या भुरग्यांक शिकपांत बरी जानवाय मेळच्या पासून सर वायट सवय थावन भुरग्यांनी पयस रावच्या पासून भुरग्यांनी सदांच भावार्थांत घट जावच्या पासून आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी वडिलांक काळ जावच्या पासून परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या युवा जनां पासून आमी मागया. काम नासतना कश्टोवच्या सर आमच्या युवा जनां पासून आमी मागया. तशेंच जायतीं तेसावां आमचे लागीं मागोवंक विचारल्यान तांचे पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन कोवीड पिडेंत वळवळून आसच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. बागे येवन सभेस्त आमा पासून विनंती कर. क्रिस्तुच्या वसण्याक आमी पोसोवचे खातीर सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा बागे येवन सभेस्त हांव तुज्या रक्त साक्षान कांयच पियेनासतना आपलो भावार परगट उसारलो आनी दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणींक भावार्थान ती रावंक धैर्य दिलें. ही परजलीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या. खऱ्या भावार्थान ती रावंक आनी मनशाच्या अज्ञा प्रास तुज्या अज्ञा पाळूंक तुजे बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्याची नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या देन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजे कोप तुजे मुखार पावली. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया सर्वेस्परा कुडीचे पिडेन कश्टतल्या ह्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचल्या आत्म्याक नवें भावळ दी. हे बरे कश्टा वरवीं सुदारून तुजी देण वेगी बरी जाल्या म्हूण तांकां भोगून दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं तुमचे तारण करूं. तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमची राखण करूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सोवें जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आतां आमी रेलेक असो आशिर्वाद घेवया. मोगळ भाव भयणीनो फाल्यांची दिसा आमी सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंता पासून विशेष तरान मागतेल्या फाल्यांचो विशय जावन आसा जेजू आमच्या कुडीचो आनी आत्म्याची पिडा गूण करचो वैज. फाल्यांची लितुर्जी स्त्री संघटन लिजन आनी तिसरी वोट चलोवन व्हरताली. आमच्या दुश्मनांनी बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.